बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा साद्या काळाच्या 19व्या आयताराची देवस्तुती चलयता. सालोरेसाच्या मानाक आमी सोलोवच्या नोवेनाच्या निमाण्या दिसा आमी आसाव आनी आयच्या दिसा आमकां सालोरेसा बरी जिणयेच्या हर एका मेटांनी जेजूच्या सांगातपणान जियोवंक आपोवणें आसा. जेजू आमचो मोग करता आनी ताचो सांगात तो सदांच आमकां दिता. ताज्या सांगातपणान आमी जियेत आसतना आमचें जिवीत तो संतोश भरीत करता म्हणलें समजोवंक आज आमी प्रयत्न करया. ह्याच वेळार सालोरेसा मारिफात आमच्या काळजाचे अत्रेग, आमची आशा, आमची सर मागणी देवाक आमी भेटोवन दिवया. आयच्या दिसा पवित्र सभा युवा जनाचो आयतार म्हणून आचरण करता. भारतांतल्या सर्व युवा जनां पासत आज आमी मागता आसतना आमच्याच कुटुंबांतल्या, आमच्या फिरगजेंतल्या सर युवा जनाचो उडास काडून तांचे पासत मागया. देव तांकां आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून मागया. प्रत्येक जावन काम नासतना कश्ट नासच्या, वेगवेगळ्या रितीच्या कश्टांक सांपडारल्या, निराशी जाल्ल्या, जिवितांत बऱ्या सांगातीच्या या सांगातिनीच्या सोदनेर आसच्या, बरो फुडार आशेवच्या सर युवा जणांक देव बेसांवांनी भरून दी म्हणून तांचे पासत आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान फावो ते बरी भेटोवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया. पातकांची दूख धरून देवा लागचें मोगसाणें मागून सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर्वोत्तम देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सरून सांगता, मनान चिंतून तोंडांतून सरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत सदांच वाल मदीं सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकुत, सुमिया काकुत, क्रिस्ता काकुत, क्रिस्ता काकुत, सुमिया काकुत, सुमिया काकुत. महिमा देवा मुंसर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवासता. तुझ्या दोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्या पुता. सुमिया देवा, देवाचे शेळये, तूं संसाराचे पाप काडताय. आमची काकुत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या
तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लॉरेस दुर्बळांच्या सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्त साक्षांचे कष्ट मरण सोसून महिमे वंचांक पावलो. ताच्या मोगासारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी चलोंक आमकां बळ दी. आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. रात सारचे खातीर एलिया होरेब दोंगरार पावलेल्या वेळार एका भुयारांत भितर सरलो. सर्वेस्परान ताका म्हळें, भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. उपरांत सर्वेस्पर ते वाटेन उतरोन गेलो. सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बलिश्ट जड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कडपांचो चुरो केलो. पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यान नातलो. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली. पूण सर्वेस्पर भुंयकांपींत नातलो. भुंयकांपी उपरांत उजो आयलो. पूण सर्वेस्पर उज्यांत नातलो. उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. हो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड दांपलें आनी भायर सरून तो भुयारांत भितर सरचे कडेन रावलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. तुजी काकूल तामकां दाखय सोमिया आनी दयेर आमची सडवण कर. तुजी काकूळ तामकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर. सर्वेस्पर कितें सांगता तें हांव आयकतलो. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचें उतर सांगता. ताची बेंबिरांत आसलेल्या ताची कुमो लागीं आसा. अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. तुजी काकूळ तामकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर. मोग आनी विश्वासी पोर एकामेका बेडता. नीत आनी शांती एकामेका आराम धरता. विश्वासी पोर भुमींतले उपसतले. नितीवनपण सरगारता नदर घालतले. तुजी काकूळ तामकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर. खंडे जावन सर्वेस्पर आमकां समृद्धी पाठयतलो
आनी आमचे भय आपले फळ दितले नितीवनपण ताचे फुटल्यान वेतले आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतले तुजी काकूळ तामकां दाखय सोमिया आनी दये आमची सडवण कर तुजी काकूळ तामकां दाखय सोमिया आनी दये आमची सडवण सांत पावलान रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, क्रिस्ताचो भक्त हांव सत उलयतां, फट मारिना. पवित्रत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्लें म्हजें अंतस्कर्ण हांव सांगता तें खरें म्हूण रुजवात दिता. म्हाका आसा एक व्हड खंत आनी म्हजें काळीज थांबा नातलेल्या दुखीन भरलां. म्हज्या भावांच्या म्हणजे रक्तामसा प्रमाणे म्हजे संबंदी आसल्ल्यांच्या फायद्याक पडचें जाल्यार हांवूंच देवाचो शिराप पडलेलो आनी क्रिस्तांवान वेगळो जाल्लो तसलो जाल्यारय व्हडणें आसलें. इस्रायल कुळयेचीं तीं देवान तांकां आपलीं भुरगींकन घेतलेलीं आनी आपली महिमा उगडलेली. तांचे लागीं करार केल्लें, नियमशास्त्र आनी आराधनाच्यो रिती दिल्ल्यो आनी बसवण्यो केल्ल्यो. तीं सगळीं धर्मपुर्वजांचे संततीचीं आनी क्रिस्त मनशा सैबान तांचे कुळयेचो. सोमेस्तां वयर रास करतेल्या देवाक जावं होगळाप सदांकाल. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोकार. सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय. सर्वेस्पोराची वाटा पळेवन सासा, ताच्या उतराचेर हांव पातयेन रावता. सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत जेजून शिसांक दोणीर चडाशें आनी आपणा फुडें पलतडी वसाशें ताकीद दिवन लोकांक धाडून सोडलें. लोकांक धाडून जातच तो एकलोच मागणें करूंक म्हूण दोंगराक गेलो. काळोख पडतना थंय तो एकलोच आसलो. हेणें 2 तडी तावन सुमार पयस पावल्ली, पूण वारें विरोध वाळतालें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली. फांत्याचीं 3 वरां उतरलेलीं जातीत जेजू उदकाचेर सोलोन तांचे सरशीन आयलो. उदकाचेर तो सोलोन येतालो तें पळयवन ते इतले घाबरले की तें मेल्लें म्हणून तांणी भियान बोब मारली. पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भिये नाकात. तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, सोमिया, तुंचो तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशीन येवंक फर्माय. ये म्हणालो जेजू ताका.
तवळ पेद्रू दोणी वयलो देंवून ताजे सरशीन वचूंक उदकाचेर चलोवंक लागलो. पूण वारें जोरान वळतालें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोमिया म्हाका बचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या भावार्थ्याच्या, कित्याक तूं दुबावलोय? उपरांत ते दोग दोणीर सरतच वारें रावलें. तवळ दोणीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडून म्हणाले, निजायकी देवाचो पूत तूं. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, मनीस जावन आसा एक सामाजीक जिवी. देखून मनीस हेरांचो सांगात सोदता. सांगातपणान जियोवचें म्हळ्यार आमकां संतोश. आमच्या कुटुंबांनी खारी जाता आसतना आमची कुटुंबादारां आमच्या घरा येतात आनी तो वळू तांचो सांगात आमकां भोगूंक मेळटा. एकामेका संतोशान आमी वेळ पसार करता आनी अशें त्यो घडयो आमकां मोल आदीक म्हूण बगतात आनी अशें एका रितीची दोदोसकाय आमची जाता. सांगातपण आमकां संतोश दिता मात्र न्ही, आमकां धैर्य दिता, भद्रती दिता, आमचें एकसोरपण तें पयस करता आनी अशें सांगातपण आमकां हर एकल्याक मोगाचें. फाटल्या दिसांनी लॉकडावन वेळार आमी एकामेकाच्या सांगातपणान जियेल्या. आमी हर एकली आमच्याच म्हणल्या संवसारांत बिजी आसल्या, व्यस्त आसल्या, पूण लॉकडावनाक लागून आमी घरांच उराजे पडले आनी अशें एकामेकाक वेळ दिवंक आमकां साध्य जालें. कुटुंबाच्या सान्या सांगाता वेळ करसूंक देवान आमकां एक अवकाश फावो केलो म्हणून आमी देवाक अर्गां दिलीं. सांगातपणाचो प्रभाव ह्या ताजी सकत कितली म्हूण जाणा जायचे तर मोग करणाऱ्या लागीं आमी विचारूंक जाय. ती एकामेकाक सांगाता मेळटात, तांच्या मदें उलोवणें ना तरी, ती एकामेकाक सडीत कांय सांगना तरी फकत सांगातपण मात्र तांकां पावता आनी ती ताचे तावन दोदोसकाय जोडटात. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जर मनशाचो सांगात आमकां इतलो संतोश दिता तर देवाचो सांगात आमकां कितलो संतोश दिना जायत. जायते फावटी आमी सांगचें आसा कश्ट येता आसतना, देव आमचे तावन पयस आसा. आज आमी विचारूंक जाय, देव आमचे तावन पयस आसा वा आमी ताचे तावन पयस आसा? आयच्या दिसा आमी सालोरे सबरी जेजूच्या सांगातपणान जियोवंक आमकां आयचो संदेश आपोवणें दिता. संवसाराच्या सुरवेर तावनूच आमी पळयलें, उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचता, देवान मनशाक रचलो मात्र न्ही, मनशाच्या जिविताच्या हर एका घडये देव ताचे सोवे आसलो. प्रत्येक जावन इस्रायल परजेक आपणाची काशा परजा म्हूण विंचून काडलेल्या उपरांत तांच्या हर एका घडितांनी देवाचें आजारपण तांणी भोगलें. ती इजिप्तान कश्टातना, बाबिलोनाच्या बंदड्यांत ती आसतना, बसायिल्ल्या गांवांक अरण्यांत तांणी समकातना देव तांच्या सांगाता आसलो. तांचे कश्ट तांकां कळीत आसले, तांच्या सांगातो तो रावलो आनी ताणें तांकां संतोश दिलो, ताणें तांकां भद्रती दिली आनी तो तांचो मोग कसो देव म्हणलें ताणें दाखयलें. पूण शेवटीच्या काळार देवान आपल्या पुताक जेजूक ह्या संवसारी धाडलो मनशां सांगाता जियोवच्याक, म्हणजे हांव तुमचे सवे आसा म्हूण दाखोवन दिवच्याक देवान जेजूक संवसारी पाठयलो. देखूनच आमी म्हणटा इमॅन्युएल, देव आमचे सांगाता. तर हो देव मनशां सांगाता कशें समकाता आनी आमकां ताचो सांगात कशें दिता म्हणलें आयच्या दिसा आमी थोडो नियाळ करया. आयच्या पयल्या वचपांत आमी एलिया प्रवाद्यान देवाच्या सांगत वागुल्ले विशयांत आयकलें. कितें घडलें एलिया प्रवाद्याक? एलिया प्रवादी देवाच्या आज्ञाकाल जेजेबल राणयेच्या आदीन आसलेल्या 450 फटकिऱ्या प्रवाद्यांचो तो संवार करता आनी ह्या उपरांत जेजेबल राणी ताचेर रागार जाता आसतना आपणाचो जीव वाचोवच्याक आनी तिचे तावन सुटका जोडच्याक तो पळापळ घेता आनी होरेब पर्वतार एका भुंयारांत तो लिपोवन रावता आनी त्या वेळार देव ताका आपलो सांगात दिता. आमी वाचपांत आयकलें तशें देव उज्यांत ताका सांगात दिना. देव भुंयकांपणेंत हजर नातुल्लो, देव थंय आयिल्ल्या जड वाऱ्यांत नातुल्लो, बगार देव आसलो ताजे सवे प्रशांत वाऱ्यांत, म्हणजे मौनपणांत देव ताका भेटलो.
देवान ताका ताजो सांगात दिलो आनी अशें हांव तुजे सवे आसा आनी हांव तुका राखता म्हणले ती भद्रती एलिया प्रवाद्याक देवान दिली आनी देवाच्या सांगतपणा वरवीं एलिया प्रवाद्यातय नवी उमेद आयली आनी ताजे पैन ताणें मुखारून वेळे आनी जायतीं आजापां आनी विजमितां तो करूंक शकलो. आयच्या सुवार्तेंत पेद्रुतय आनी हेर शिसांतय कितें घडलें ताचे विशांत आमी आयकलें. थंयसर शिस गलिलिया सरोवरांत पैन करून आसात आनी ह्या वेळार जड वारें येता आसतना ते भियेतात आनी ह्याच वेळार जेजू तांकां भेटता आसतना ते मेल्ले जावंक आशेत म्हणून ते भियेतात आनी ह्या वेळार जेजून आपणाचो सांगात तांकां कसो दिलो म्हणल्या विशांत थंयसर आमी आयकलें. तर सवाल, शिस कित्याक भियेले? शिसांनी जेजूचो सांगात सोदुल्लो. जेजू सांगाता रावच्याक ताजो फाटलाव करून ते आयिल्ले. ताजी सकत ते जाणात. तो देवाचो पूत म्हणलें थोड्या मापान तरी तांकां कळ्ळां. ताज्या सांगाता ते गांवान गांव गेल्यात. ताणें गेल्ली विजमितां तांणी पळयल्यात. ताजी शिकोवण तांणी आयकल्या आनी आतां जेजू तांचे सवे ना तो मागणें करूंक गेला म्हणटा आसतना वाऱ्या वादळाक ते भियेतात आनी जेजूच तांचे लागीं येता आसतना मेल्ले आयले काय म्हणून ते भियेतात. कित्याक अशें घडलें? मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू तांचे सवे आसुल्लो पूण तांचे सवे आसच्या जेजूचे हजरपण वळखूंक ते सलवाले. जेजू आपणाक राखता म्हणून बरोबर वसूंक ते सलवाले. जेजूची सकत चड आनी चड तांकां भद्रती दिता म्हणलें समजूंक ते सलवाले देखून ते भियेले. आमच्या जिवितांत जायते फावटी कस येता आसतना देव आमचे तावन पयस आसा म्हूण आमी चिंततां, आमी कावजेतां, भियेतां, निराशी जाता. पूण आज जेजू आमकां सांगता हांव तुमचे सवे आसा. जेजून थंयसर आपोस्तलांक म्हळें थंयसर हांव तुमचे सांगाता आसा, भिये नाकात, हांवूच तो, भिये नाकात. आनी जेजू तांकां धैर्य दिता. उपरांत आमी पळयता थंयसर जेजूच तो म्हूण समजतस पेद्रू जेजू बरें उदकाचेर चलोवंक आशेता. उदकाचेर चलचो अधिकार देवाक मात्र म्हणली समजोणी पोरण्या तस्तामेंतांत आसली ती आमी पळोवं येत. पूण हांगासर ती पदवी आपणा आमची आशा पेद्रू थंय उदेता आनी उदकाचेर चलोवंक तो प्रयत्न करता आसतना तो चलोवंक शकता. सुरवेर ताजी दिश्ट जेजूचेर आसली देखून तो उदकाचेर चल्लो. पूण जेन्ना ताजी दिश्ट ताणें वाऱ्या वादळाचेर घाली तो वळू जेजू आपणा सांगता आसा म्हणलें समजोंक तो भियेलो आनी परत ताणें भियान बोब मारली. सोम्या म्हाका बचाव कर म्हणून तो थंयसर उलो मारता आनी जेजू ताका उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलो म्हणून ताका सवाल विचारता आनी अशें ताजो सांगात ताका बसयता. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूचो सांगात सोदूंक आमकां थोडे फावटी अडकळी येतात. कसले अडकळे आमच्या जिवितांत आसात? पयल्यान पयलें जेजू आमचे सवे आसा म्हणलेंच जायते फावटी आमकां समजना. जशें शिसांक जेजू तो म्हणलें समजोंक ना तेच परी जेजू वेगवेगळ्या रुपांनी वेगवेगळ्या मनशां मुखांतर आमकां ताजो सांगात दिता आसतना तें जेजून केल्लें आसरये ती जेजून दिल्ली कुमक म्हूण समजोंक आमी शकना आनी अशें जेजूचो सांगात सोदूंक आमी प्रयत्न चलयना. दुसरें, आयच्या संवसारांत आमी हर एकले व्यस्त आसा. आमकां हर एकल्याक आमचीच म्हणली राटावळ आसा आनी ह्या राटावळी मदें देवाची आमकां विसर पडटा देखून जेजूचो सांगात आमकां नाका म्हूण बगता. एक बरो येणार म्हणटा, इफ द डेविल कॅनॉट मेक यू बॅड देन ही वील मेक यू लेझी. म्हणजे देवसार आमकां खोटे मनीस करूंक शकना तर तो आमकां आळशी करता आनी आळशी करता आसतना कितें जाता? आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी आळसाय दाखयता आनी देवाची आमकां विसर पडोन देवाचो सांगात सोदच्या बदलाक आमी संवसारी राटावळ्यांनी व्यस्त आसा. तिसरें, संवसारी वस्तूंक आमी लबताना आमी देवाचो सांगात बगूंक शकना. ग्रेस्त तरणाटो जेजू लागीं आयिल्लो सासणीक जिवीत जोडूंक, पूण जेन्ना जेजून सगळें सांडून म्हजो फाटलाव कर म्हणटा आसतना तो निराशी जावन गेलो. कित्याक? तो धनदिरव्यांचे ह्या संवसारी वस्तूंची आशा दवरनासलो व्यक्ती. ताणें तसल्या संगतीचो सांगात जोडलो शिवाय जेजूचो सांगात ताका मोलादीक म्हणलें समजलें ना. आनी निमाणें आमच्या जिवितांत आमचे कश्ट आनवारां ही सगळीं आमकां देवाचो ह्या जेजूचो सांगात सोदूंक आमकां अडकळ कशी येतात. तर जेजूचो सांगात आमी कशें सोदचो? जेजूक आमी कशें आमच्या लागीं सरोवंक अवकाश दिवचो? पयल्यान पयलें आयच्या सुवार्थेंतच ताजी जाप आमकां पळोवंक मेळटा. जेजू शिसांक पलतडी वसोंक फर्मावन तो मागणें करूंक दोंगराक गेलो. जेजू मागण्या मारिफात आपणाच्या बापा लागीं सांगातपणार तो आसलो. तो एक देवाचो पूत, सक्तिवंत, आजापां करणार आनी सांगतास देवाच्या राजा विशयान शिकोवन दितलो.
तो इतलो व्यस्त आसा तरी ताणें ताच्या बापा संगी संगात जोडूंक वेळ सोदलो आनी अशें मागण्या मारिफात तो देवाक लागीं जालो, ताच्या बापाक तो लागीं सरलो. तेच परी मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या मागण्या मारिफात आमी देवाचो सांगात अनुभव करूंक शकता. देखून मागण्याच्या जिवितांत आमी आळसाय दाखयल्या. जर मागण्याच्या जिवितांत आमकां चडीत उमेद ना तर आमी देवाचो सांगात सोदूंक साध्य ना. जेजूचो सांगात आमकां लाभना. देखून आमच्या जिवितांत आमी मागण्याक प्रामुख्यता दिवन जेजूचो सांगात सोदूंक प्रयत्न करूंक जाय. दुसरें, जेजूचो सांगात आमकां मेळटा आमच्या भावा भयणीच्या सांगातपणांत. जेजूनच म्हणा, खंयसर दोग वा तेग म्हजे नांवे सांगाता मेळटात थंयसर हांव आसा. जेन्ना आमी जेजूच्या नांवान एकामेका मदल्या मोगान आनी एकवटान सांगाता मेळटा तो देवाचें हाजरपण आमी भोगूंक शकता. ह्या दिसांनी एक उतर आमी वापरचें आसा, सामाजीक अंतर. कोरोना वायरस आमकां लागता म्हणल्यार भिरांतेन आमी एकामेकांतावन पयस रावता. पूण जायत्या कुटुंबांनी असलें सामाजीक अंतर जायत्या वर्सां जावन सोलूनच आयलां. कुटुंबांत आसचे मनस्ताप, पती पत्नी मदें आसचे वेगळासार, या राग द्वेष असल्या संगती मारिफात आमी एकामेकाच्या सांगातपणांतावन पयस वता आसतना देवाचें सांगातपण जोडूंक आमी सोलवता. देखून एकामेकाक आमी लागीं सरून आमचो सांगात बळवंत करता आसतना जेजूचो सांगाती आमी करूंक शकता. जेजूचो सांगात आमकां मेळना तर कितें जाता मोगाच्या भाव भयणीनो? मनीस आपणाकच बुदवंत म्हूण लेखता आनी जायती वैज्ञानीक प्रगती आमच्या बोवारी जाल्ली आसा. तरी कितलीय जाणवाय, कितलीय प्रगती आमी जोडल्या तरी हें सगळें देवाच्या कुमकेन जाल्लें म्हूण समजूंक आमी थोडे फावटी सलवता. आनी अशें केल्ले वरवीं आमचें जिवीत आमकां अर्थाभरीत म्हूण भोगना. कित्याक जिवितांत कश्ट येता आसतना आमकां सांगात दितलो कोणूच ना जाता. देखून देवाचो सांगात कोण जोडटा तसलो व्यक्ती जिवीत अर्थाभरीत करून घेता. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जशें एलिया प्रवाद्यान त्या प्रशांत मौनपणांत देवाचो सांगात सोदलो, जशें त्या आपोस्तलांनी तांची दिश्ट जेजूचेर घालून वारा वादळा तावन ह्या पेद्रून उदकांत बुडते तावन आपणाक बाचावी जोडून घेतली आनी जेजूचो सांगात तांणी भोगलो, तेच परी आमच्या जिवितांत हर एका घडये आमी जेजूचो सांगात सोदूंक प्रयत्न करया. विशेश करून आयच्या दिसा आमच्या पात्रोन सालोरेसाक आमी मान करून हें नोवेन चलयता आसतना ताणें कशें जेजूचो सांगात सोदलो तेच परी जेजूचो सांगात आमी सोदया. सालोरेसान खुशी व्हेल्ली तर ताणें चक्रवर्तीचो सांगात जोडी येतो आनी आपणाचो जीव ताणें वांसोवन घेवं येतो. पूण ताणें चक्रवर्ती बदलाक आपणाची विंसवणूक जेजू जावन विंसली आनी अशें जेजूच्या सांगातपणा वरवीं ताका मरण आयलें तरी, मार्तेरपणाचें भाग ताका फावो जालें तरी ताणें संतोशान तें स्विकार केलें आनी अशें ताणें मार्तेरपणाचो आनी सांतीपणाचो कुरो जोडून घेतलो आनी जेजू समें सासणाक सांगातपणान जिवोवचें भाग आपणाचें जायशें केलें. तर आज जेजू समें आमचो सांगातपण आमी चड बळादेक करच्याक तसो सालोरेस आमकां हर एकल्याक प्रत्येक जावन आमच्या युवा जाणांक देवाचो सांगातपण जोडूंक सालोरेस आमच्या पासत विनंती करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. त्रिएक देवातय आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक, सर्व पदवेदारा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भी संभवलो, अंकुर मरियेंतान जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कष्ट सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर्व पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तेंकां जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुसली करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भोगसाणे, कुडीचे जिवंतपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. देव आमचो काकुळतेचो बाप आमचे सवें सदांच हजर आसून आमच्या जिविताच्या हर एका मेटांनी तो आमकां राखता आनी सांबाळटा आनी जें कितें आमकां गरज आसा तें वर्त्या मोगान तूं आमकां फावो करता. तर त्या देवाचेर बापाचेर आमची पातयेणी दवरून आमची सर्व गरजो ताजे समोर आमी दवरया. मोगाळा बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी क्रिस्ती भावार्थान दृढ रावूंक आनी तांचे ताबेन आसल्या देव परचेक सोम्याचे काकुलतीचें प्रतिरूप जावन गरजेवंतांक आदार दिवंक तांचे थंय बरें मन रस म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक.
बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या देशाच्या आणि समाजाच्या सर्व मुखेल्यांनी तांचे ताबेन दिल्ल्या सर्व लोकांची उर्बेन सेवा करूंक, विशेष जावन कोरोना पिडे वरवीं विविध रितींनी कश्टांच्या लोकांक फावो तो आदार मेळाशें वावरूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. जिणयेच्या हर एका मेटांनी तुज्या पुता जेजूच्या संगातपणान जियेवन खरो संतोष आनी समाधान आपणावंक आमकां तुजे कृपेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. कोरोना पिडे मरिफात जायत्यांनी कामां होगडायल्यांत आसता आर्थीक रितीन कश्टांच्या लोकांक बऱ्या मनाच्या व्यक्ती मरिफात गरजेचो आदार मेळाशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या बेझिलिकाक येवच्या सर्व भक्तिकांक तुज्या बेसावांनी भर. मोतीचें समाधान, बरी भलायकी तशेंच विघ्नान वारांतलें राखून व्हर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडीभर मौन रावन आमच्या वैयक्तीक गरजां पसत सर्गींच्या बापा लागीं आमी मागया. प्रत्येक जावन सर्व आमच्या युवा जाणांचेर तूं आशिर्वाद पाठय, तांच्या गरजांनी तूं पाव आनी तांकां तुजो सांगात लाभय म्हणून देवा लागीं आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगळा बापा, तुजो दैवीक सांगात तूं सगळ्या मनशा कुळाक निरंतर लाभयताय आनी ह्या मरिफात तूं आमचो मोग करचो देव म्हणलें तूं दाखयताय. तुज्या पुता जेजू मरिफात सदांच आमी तुजो सांगात सोदून आमच्या जिवितांत संतोष आनी दोदोसकाय जोडिशें कर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. वेदीसशी बापा येता, अर्पण आमचे करता, स्वीकार तूं कर म्हूण परता, बेसांव तुजे मागता. सर्वेस्वर तूं आमचो रचनार सृश्टेचो, भेटयता उंडो गोवांचो, घुरता आमच्या वावराचो. जेजूच्या पवित्र कुडीन बदलून ती जिविता खाण जावूं. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेन आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरेस जमिनेंत वंपलेल्या गोवांच्या कणा परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो
हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भगवंत लॉरेस तुझ्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या आसक्तायेंत क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. सर्वेस परतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. ऊन सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी ससनीक खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sogut परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो गुंडो आनी ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, जेराल्ड आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये सांगाती, तिजो पती भगेवन जुजे, भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनात. आमेन. आमच्या सर्वणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समियाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचे विधान. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगोवन धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन कितेंकच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. संसारासो सोमी जेजू मोजो दैवी काणान पोसो आत्मिकान भागोसो एक माद्रासरो मोजो. जेजू गोवळ्या बोल्या दी तूं जिवीत म्हाका. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं
भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजां परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावां भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड. तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भोगतेल्यांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर. आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हडकार. मोगाळ पात्रून आमच्या सालोरेसा पावल्या भक्तीन तुझ्या पायां तळा. उपकार तुझे नियाळून पाठव नरगा. पाव म्हण मागता जिणये पळणार आमच्या. दुबळ्या धाकट्यांचो तुवें मोग केलोय. क्रिस्ता करो साक्षी जावन जीवर पिलोय. दुबळ्या धाकट्यांचो तुवें मोग केलोय. क्रिस्ता करो साक्षी जावन जीवर पिलोय. भावार्थाची खरेदी चालोय. तरणाटपणी मारतीर कुरो सोडलोय. San Lorenzac मागणे ये Seize सैत्य von martira San Lorenza, तरण्या प्रायस बाबाटा खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्या. आयक आमचे कालते मागणे. वरत्या पातयेन आमी तुजे सरशीन आयल्या. जीव भावार्थ थीर बरवसो. देवासो आनी आमच्या पेल्यासो खरो मोग आमकां जावन दी. आमच्या बेसाक सरी जावन निष्कळपणाचे परजळशें कर. आमच्या सर आत्मीक आनी संवसारी वडिलांतय कालतेपण आमी राखीशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशिडेन आनी कश्टान मरान आसलेल्यांक आमच्या संद्रापा प्रमाणे आमी पावशें कर. अनभवत्यांक आनी बावाटान शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उसवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. तुझ्या बळादीक मजतीन देवाचे रास संसारार विस्तारून दी. आमच्या कुडीयत्नाच्या सर्व गरजांनी आमकां पाव. प्रत्येक जावन एक गडीभर मावून रावन आमच्या वैयक्तीक गरजां पसत आमी मागया. शेकी बावार्था प्रमाणे बरी क्रिस्तांवची जीव भागी मरण मरून सरकार तुजे सांगता. ससना देवाक भोगोळचें भाग आमकां समेस्तांक फावो कर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका. पूण वायटांतलें आमकां निवार. San Lorenz martirama पसत विनाती खर. ख्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सर्व पदवेदार देवा, भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैतवराशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची खेंडां आमी पालवायशीं कर म्हूण आमी लालेवन मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें. आनी म्हजी बोब तुजे सरशीन पावोवन दी. सोमी तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया.
सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा तुझी गुण करची सकत पिडेस कुडीनी वतून कोस्टोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतेन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बसिलिकान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखे प्रमाणे चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची करी भक्तिवंतां जावन तांणी जियेशें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वारी फाद. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल रावो. आमेन. भगवान कुर्साचे कुर्बे निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.